नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कालची तुम्ही खडेगाट डिबेट पळयली आसतली. ताचे उपरांत आमी आज हो ग्राउंड झिरो करतात. सगळ्यात पयलो जो विशय आसा, आमचे बरोबर आमचे रिपोर्टरूय जॉइन जातले गोंयभरच्यान, पण ताचे पयलीं आमचे बरोबर आज जॉइन जातात आमचे गेस्ट म्हण गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे लिडर संकल्प आमोणकार. आणि फाटली कांय दीस तुम्ही पळयले आसतले, संकल्प आंदोलन करत आसा, मिलिंद नायकाचेर फारार फार मारत आसा. किती हा नक्की इशू, कितली जेन्युइन आसात, कितली जेन्युइन नात, ह्या विशयाची आमी भासाभास करतात. संकल्प, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल, किती आता सामके फारार फार जे चल्ल्यात, इश्यूज कितें थोडकी भितर जर लोकांक सांगले जाल्यार कळटलें की तूं इतलो पिकार कित्याक तो. बेसिकली हेच्या भितर कितें आसा, आमचो जो विशय आसा तो आमच्या गोंयकारांक लागून विशय आसा. आनी स्पेशली तो विशय आसा जो एमपीटीन जो एमपीटीन आयर्न ओर जे एक्सपोर्ट जाता, आमी खंयसरूच केन्ना आयर्न ओर एक्सपोर्ट जाता कितें जाता तेच्या लागून केन्नाच आमी तेच्या अगेन्स्ट हे करना. बट आयज अशी पाळी येयलेली आसा, थंयसर इलिगली ओर थंयसून एक्सकावेट करपाक लागलेले आसा, स्क्रीन करपाक लागलेले आसा, आणि ते बार्जीन घालून ते मोरीन डॉल्फिन आसा थंयसर व्हरपाक लागले आसा बोटीन. हेच्या लागून आमी गव्हर्नमेंटाचे नजरे काडून दिलेलो आसा. जो थंयसर ई ऑक्शन जाल्लो माल आसलेलो, ई ऑक्शन माल तसो आसा थंयसर, जेणे घेतलेलो आसा पळय तेणेन, आनी तो ई ऑक्शन माल सोडला. आणि जो एमपीडीचो जो माल आसलेलो, जो स्पिलेज जावन थंयसर उरता माल, जो स्टॉक उरता पळय, तो माल थंयसर स्क्रीनिंग मशीन हाडला, एक्सकावेटर हाडला, व्हील लोडर हाडला, आणि तो माल सगळो थंयसून एक्सकावेट करपाक लागलेलो आसा, स्क्रीन करपाक लागलेलो आसा, आणि वेमेंट करनासतना ते बार्जीनी घालून ते बार्जीनसून ते बोटीक व्हरपाक लागलेलो आसा. सो हो प्रश्न घेवन आमी गव्हर्नमेंटाकडे आणि डायरेक्टर ऑफ मायन्साकडे गेल्लेले की बाबा हेंका परमिशन दिले तरी कोणेन हे करपाक लागून. सो जेन्ना ही इलिगलिटीज आसा जाल्यार ती जेन्ना आमी फुडें हाडला जाल्यार तेका प्रोटेक्ट करपाक लागून आयज आमी पळयला कितें काल सीएमूय येयलो, मिलिंद नायकूय अजून पर्यंत आपल्याचेर जो आरोप लायला, एलिगेशन लायला, तो ना म्हणना. तो म्हणटा तुमी प्रूफ करून दाखोवचे. हांव ताका विचारपाक सोदता, बाबा आमकां प्रूफ करपाक दाखोवपाक आमी कितें पुलीस डिपार्टमेंट, आमी कितें गव्हर्नमेंटान आसा, हे प्रूफ कोणेन करपाचे? पुलिसांनी केस रजिस्टर करून प्रूफ करूंक जाय थंयसर बाबा इलिगलिटीज चल्ला, जी थंयसर चोरी चल्लेली आसा, माल आमचो चोरून बोटीन घालून व्हरता आयन ओर विदाउट ई ऑक्शन, विदाउट पेईंग द रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट. सो ही ती व्हडली जेन्ना चोरी जाता थंयसर, जाल्यार हे जेन्ना आमी गव्हर्नमेंटाचे फुडें हाडले जाल्यार खंय तरी काल सीएम ताका प्रोटेक्ट करपाक येयलो. सो अशें दिसपाक येता की सीएमू तेच्या भितर खंय तरी भागीदार आसा कितें. सो ही केस जी आसा पळय ती ओपन एंड शट केस आसा, कित्याक हाय लेवल करप्शन भितर चल्लेलें आसा. भितर सीएम आनी मिलिंद नायक दोग जाण इन्वॉल्ड आसा, आणि हेच्या भितर जर लॉस कोणाक जाला जाल्यार आमच्या गव्हर्नमेंट ट्रेजरीक लॉस जाल्लेले, आमच्या एक्सचेकराक लॉस जाल्लेले आसा. आणि त्यो बीन ह्या परिस्थितीन जेन्ना आमची स्टेट फायनान्शियल क्रायसिसान आसा तेन्ना तर एक आमच्या गोंयची संपत्तीक जर लुटपाक सोदता, जेका आमी नॅशनल संपत्ती म्हणटा आमची, जर ही संपत्ती आमची जेन्ना लुटपाक सोदता हे आमी वोगी रावपाना. हेच्या लागून हांवें आवाज उठयलेलो आसा. संकल्प, एक गजाल तोच मुद्दो की तुम्ही जेन्ना एका कॅबिनेट मिनिस्टराचे आरोप करतात, तुमचे कडेन कितें पुरावे आसात काय नॉर्मल राजकीय आरोप आमी सदांच पळयतात असले? बेसिकली आमचे कडेन जे पुरावे आसा ते आमी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटाक दिल्लेले आसा. इवन आमी बाकीचे जी पुलीस कंप्लेंट फायल केला पळय थंयसरूय आमी दिल्लेले आसा. आमी तांकां फक्त इतलेंच सांगलेलें आसा, वी आर अगेन्स्ट जो ई ऑक्शन जो माल जावना आयन ओर, जो ई ऑक्शन जावना तो माल हेंच्यांनी कसो स्क्रीन केलो. आणि तेकाय पळय तुमकां मुद्दम आमचो पुरावो आसा म्हणटा थंय पळय आमच्या डायरेक्टर ऑफ मायन्सान तांकां हे दिला, परमीट दिला घालपाक. जो ई ऑक्शन जायनासतना माल परमीट दिलो कसो? आणि ज्या प्रमाणे सीएम म्हणटा पळय ते सगळो ई ऑक्शन जाला माल, आणि त्याच्या प्रमाणे कायद्या प्रमाणे तो माल बोटीन वयता, तेका आमी आडोवंक शकना. हांव सीएमाक विचारपाक सोदता, जेन्ना माल जर तुम्ही ई ऑक्शन जाला म्हणटा, ई ऑक्शन माल म्हटल्यार कितें? फायनल प्रॉडक्ट, लास्ट प्रॉडक्ट, तो डायरेक्ट तुवें बोटीन घालून बार्जीन घालून बोटीन व्हरपाचो आसता. जाल्यार ई ऑक्शन माल आसलो तो जाल्यार तेका स्क्रीनिंग करपाची कसली गरज पडली? तेका एक्सकावेट करून काडची कसली गरज पडली? तेका व्हील लोडर ट्रक ते घालचे कित्याक पडले? सो तो माल ई ऑक्शनचो माल न्हू. ई ऑक्शन माल म्हटल्यार फायनल माल, लास्ट स्टेज ती. सो तेच्या लागून हे तुमकां दाखयता, हे परमिशन डायरेक्टर ऑफ मायन्सान दिला तांकां लोड करपाक विदाउट पेमेंट. आणि थंयसरचे सगळे चलते पळय सगळ्यांचे पुरावे आमचे कडेन हे फोटोग्राफ्स दाखयलेले आसा आमी. व्हील लोडर कसो थंयसर चलता पळय, व्हील लोडराचें काम चलता, आमची मशिनरी घातलेली आसा थंयसर, स्क्रीनिंग मशिनरी तिवूय आसा थंयसर. आणि हे कशें जमीन आख्खी खणून काडला, 1.5 मीटर भितर जमीन खणून काडलेली आसा.
हे सगळे पुरावे घेऊन आम्ही कंप्लेंट फाईल केलेली असा, डीजीपी कडे, आयजीपी कडे, सगळे हायेस्ट बॉडीकडे कंप्लेंट फाईल केलेली असा याच्याबद्दल. सो आम्ही हे जेन्ना तांकां पुरावे दाखयले आणि हे गव्हर्नमेंटाक सांगले बाबा हे तुम्ही गव्हर्नमेंटान ताका परमीट दिलेले आसा, हे कशे परमीट दिले जेन्ना तो मालूच ई ऑप्शन जावना, अजून पर्यंत तांकां उत्तर ना हेच्याबद्दल. एक असा की व्हेरी फ्रँकली संकल्प, दुसरे कोळशाच्या इशूचेर तूं मिलिंद नायकाचे फार मारता. कोळशाचे आणि मिलिंद नायकाचे कनेक्शन कितें? कारण कोळसो परमिशन थंय दिला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, ऑपरेशन थंय चल्लां 2 प्रायव्हेट कंपन्यांचें. अशें दिसना की जस्ट बिकॉज ऑफ युअर पॉलिटिकल रायवलरी तूं ताका ड्रॅग करता म्हूण भितर. कोळशाचेरय कित्याक आरोप? पळय हांव ताका खंयसरूच ड्रॅग करना, हांव बिश्तो उलयना. हांव ताका आयज पर्यंत ताका विशय जो आसा, जो एक्चुअल विशय आसा पळय त्या विशयाक घेवन उलयता. कोलाचो जो विशय आसा न्हू, तुका हांव मुद्दाम तेजे पेपर दाखोवपाक शकता. जे एमपीटीन जे स्ट्युडोरींग चलता, स्ट्युडोरींग आसता ताका परमिशन घेवचें पडटा आणि एमपीटीन ताका लायसन दिवचें पडटा. हे स्ट्युडोरींग जेन्ना हांवें रायट टू इन्फॉर्मेशनाचेर मागले जाल्यार एमएन कन्स्ट्रक्शन प्रोप्रायटर मिलिंद सगून नाईक हेज्या नांवान हे एमएन कन्स्ट्रक्शन आसा आणि स्ट्युडोरींग लायसन म्हटल्यार जितले मुर्मा पोर्टान जितली एक्टिविटीज चलता पळय ती सगळी स्ट्युडोरींग मिलिंद नाईक करता. कोळशाची बोट येयली मिलिंद नाईक स्ट्युडोरींग करता, आयन वराची बोट येयली मिलिंद नाईक स्ट्युडोरींग करता. बाकीचे जितले थंयसर वास्कोन आमचे स्ट्युडोरर्स असलेले ते टोटली काबार जाल्लेले आसा. तांकां एक कसलो बिझनेस मेळना, हो थंयसर मोनोपोली जावन पडलेलो आसा. आयज तुमी म्हटले कोळशाक लागून आमी उलयता, कोळसो बोलतोच आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां परमिशन दिला, बट थंयसर जो हँडलिंग करता आख्खो बिझनेस ताणें थंय कॅप्चर केलो आसा. कोळशाचो स्ट्युडोरींग तो करता, कोलाचो ट्रान्सपोर्ट तो करता, आख्खे ते मयुरेचे ट्रान्सपोर्ट म्हणून तेजो आसा थंयसर, तेजे अंडर तो ट्रान्सपोर्टेशन करता. थंयसरची वॅगन आसा, रेल्वेन ते कोळसो भरून व्हरता, ताका ताडपत्री बीन घालपाचे हेवूय काम मिलिंद नाईक आपल्या अंडर करता. थंयसर जे लेबर लागता ते लेबर तो करता. म्हळ्यार आख्खो जो बिझनेस जो हांगा पोर्टान लागता, जो कोळशाक लागून आसूं या आयन वराक लागून, हो सगळो थंयसर मिलिंद नाईक हँडल करता. सो हेज्या लागून आमी तेजेर आरोप करता बाबा एक तूं एक गव्हर्नमेंटान तूं एक रिप्रेझेंटेटिव्ह, एक मिनिस्टर, जेन्ना तूं एक मिनिस्टर आसा, तुका एक पब्लिकाचें काम करपाक दिल्लें आसा, हे लायसन तूं सुद्दां ताणें केन्ना काडला स्ट्युडोरींगाचें? जेन्ना तो पावरान येयलो आनी जेन्ना तो लास्ट टायम पावर मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना ताणें हे स्ट्युडोरींगाचें लायसन काडला. हो तेजो कितें पयलींचो एन्सेस्टर बिझनेस न्हू, थंयसर एन्सेस्टर बिझनेस करपी खूब जाण आसलेले. हो जेन्ना मिनिस्टर जालो तेन्ना आपलो पावर यूज करून तेणें ही लायसनां घेतला आणि आख्खो बिझनेस थंय आपलो पावर यूज करून एज अ मिनिस्टर थंयसर ताणें कॅप्चर केलेलो आसा. आणि गोंयकार आमचे बाकीचे लोक जे काम करतात ते तांकां कोणाकूच थंय बिझनेस ना, हे ताका हांव चॅलेंज करता. हांव मुद्दम लोकांकय एक सांगपाक सोदता की आमी आज सकाळी सावन मिलिंद नायक मंत्री हांकां संपर्क केलो की तांणी ह्या शोचेर येवचें आनी जे सिरियस एलिगेशन संकल्प आमोणकार सद्याक करता तांकां जाप दिवची म्हूण. पण तांगेली एकच गजाल आशिल्लें की आपल्याक वेळ ना म्हणून. तो वेळ ना जाल्यार बरें आहा, तरी आसतना संकल्प हांव एक विचारता की आज तांकां मोर्मुगांव बीजेपी मंडळान पत्रकार परिशद घेतल्या आनी तातूंत भितर तांणी सांगलां की ते तुजेर डिफेमेशन केस फायल करतले फॉर बेजलेस आनी फॉल्स एलिगेशन्स म्हणून. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? ते मुर्मगांव मंडळ कोण म्हणटा पळय तांकां हांव व्हडलोसो किंमत दिना, कित्याक तेंच्यांनी म्हजे जाय तितली डिफेमेशन केस घालूं. हो जो विशय आसा तो लोकांचो विशय, हा लोकांचो विशय घेवन लोकांच्या समोर हाडलेलो आसा. लोक डिसायड करतले, बाबा हांव सारको उलयता काय तो फोट उलयता. आयज जर ताका खरेंच जर मनान तो क्लीन आसलेलो आनी जर तेजेन कसलीच फोटिंगपणां करुना आनी तेजो थंयसर बिझनेस चलना पोर्टान, जाल्यार आयज तेन्ना डिबेटाक हाजीर रावंक जाय आसलो. आयज तो धांवता कित्याक डिबेटीसून? हांवें ताका काल चॅलेंज केलेलें की बाबा ओपन डिबेट करचो म्हणून. लोकांच्या फुड्यान जाल्यार लोकांच्या फुड्यान करुया मुर्मगांवान, नाजाल्यार बाबा स्टुडियोन जाल्यार स्टुडियोन करुया म्हणून. तो आयज डिबेट करपाक भियाता, कित्याक तो जाणा, कित्याक काल तुमी तेजी एक बारीकशी बायट आयकलेली, तेच्या भितर ताणें एक्सेप्ट केला कित्याक बाबा आपलो तो स्ट्युडोरींग बिझनेस आसा, हो तो एक्सेप्ट करता स्ट्युडोरींग. जेन्ना ताका पत्रकारान विचारले बाबा हेजे पेपर जे आसा जाल्यार तो म्हणपाक लागलो ना, आपल्याक एक 2-3 दीस ताजो टायम दी, मागीर आपूण तुका ते पेपर सगळे जाग्यार घालता आनी तुका दिता. हेज्या वयरसून तूं मिनींग फायंड आउट कर. ताका हेजो जर बिझनेस सारको आसा, लिगल आसा, जाल्यार तेणेन त्या पत्रकाराक सांगूंक जाय आसलें यो आतां यो आपल्या ऑफिसान, आपूण तुका ते पेपर दिता. बट तेणेन कितें रिप्लाय दिलो, एक 2-3 दीस दी, आपूण ते सगळे सॉर्ट आउट करता आनी मागीर तुमकां पेपर दिता म्हणून. हांव अजुनूय रिपोर्टरांक सांगपाक सोदता 2 दिसा भितर जे कडसून पेपर घे आनी जर ताका गट्स आसा जाल्यार तेणेन हे डिबेटीक ओपन तूं कितें म्हणटा संकल्प? तांचे कडेन संकल्प तूं कितें म्हणटा? तांचे कडेन पेपर्सूच ना कसले? कसलेच ना, कसलेच डॉक्युमेंट ना?
सगळें चल्लां ते इलिगल. आतां जो भितर जो स्क्रिनींग प्लांट आसा, भितर जो व्हील लोडर आसा, एस्कावेटर मशीन आसा, हे तेणेन भितर कशें घेतला, आपल्या नांवान घेतला एम कन्स्ट्रक्शन, ट्रेलर हाडटा म्हणून. आतां ट्रेलर हाडपाक ताका एमपीटीन परमिशन दिलें, ट्रेलर हाडपाक भितर. हे तेणेन कितें केलें, ट्रेलराच्या वयर स्क्रिनींग मशीन घातलें, व्हील लोडर घातलें, एस्कावेटर घातलो आनी भितर हाडलो. परमिशन घेतलें ट्रेलर भितर हाडपाक. एमपीटीक सुद्दां खबर ना बाबा ट्रेलराच्या वयर कितें हाडलें तेन्ना भितर. तेंच्यांनी ताका सोडलो कित्याक ट्रेलर घेवन भितर गेला. ट्रेलरच्या वयर स्क्रिनींग, मागीर ट्रेलर जेन्ना एमपीटीन भितर पावलो तेन्ना स्क्रिनींग मशीन काडला, एस्कावेटर काडला आनी ते खणपाक लागलेलो आसा. ह्यो बीन बथ नंबर 9 सो असली फटींगपणां करपाक लागलेलो आसा. हे टोटल ताका दिसता कितें आपल्याक विचारपी कोण ना. तो म्हणटा तर आपूण जर चोर आसा जाल्यार आपल्याक भितर उडय. हांव म्हणटा तूं चोर, तुका चोराक लागून भितर व्हरतलो, हांव उडोवंक शकना भितर, संकल्प उडोवंक शकना, या काँग्रेस पार्टी उडोवंक शकना. तुका जर भितर उडयतलो जाल्यार ते पुलीस डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी जावंक जाय, तुज्या गव्हर्नमेंटान करूंक जाय. गव्हर्नमेंट तुका सेफगार्ड करता, आयज तुका सीएम सेफगार्ड करता, आयज तुका पुलीस सेफगार्ड करता, कित्याक तूं फक्त त्या पोझिशनाचेर आसा. हांव ताका चॅलेंज करता, जर तुका तूं सारको आसा, क्लीन आसा न्हू, तुज्या मिनिस्टर पोस्टा वचून तूं रिझायन जा. नॉर्मल मनीस म्हणून थंयसर रावन दाखय. तुजेर कितली केसीस जातली ती पळय. आयज तेजेर केसीस कित्याक जायना, फक्त कित्याक तो पावरान आसा म्हणून, आनी पावरान असल्या कारणान तेंचो गव्हर्नमेंट गोंयान आसा, सेंट्राक तेंचो गव्हर्नमेंट आसा म्हणून बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आसा ते खंय तरी एक्शन घेना तेजेर. ओके, सगळं एक गजाल आता कोळशाचो मुद्दो. तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोळशाक सामकी लागून, सगळे कोळशाचे दुश्परिणाम तुमची लोकूय भोगतात दर दिसा. तुजो स्टँड कितें फायनली गोंयकाराक सांगपा खातीर स्पश्टपणान कोळशाचेर आनी सद्याक जे आंदोलन चल्लां ताजेर तुजो स्टँड कितें? आमचो स्टँड आमी क्लियर केला. आमकां गोंयान हो जो कोळसो हँडलिंग जाता पळय तो जावचो न्हू. कित्याक आमकां गोंयकारांक कोळशाचो कसलोच फायदो ना. कित्याक एक सुद्दां आमकां कसलो फायदो ना. जी डबल ट्रॅकिंग जाता तेज्या लागून सुद्दां आमी ओपोज केल्लो आसा, बाबा ही डबल ट्रॅकिंग सुद्दां नाका म्हणून. आयज तुमकां सांगता बरें, गोंयकारांक तरी फायदो आसलो. हांव त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मुर्मागोवान हांव रावता. तो इफेक्ट कोळसो चडान चड मुर्मागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी वास्को जाता. सो आयज थंयसर जिंदाल कंपनी आसा, अडानी आसा, वेदांता आसा, बाकीच्यो कंपनी थंयसर कोल्ड हँडलिंग करता. बट त्या कंपनीन तुका हांव चॅलेंज करून सांगता, 99% जे ते लोक काम करता ह्या कंपनीन भायरसून लोक हाडलेले आसा, जे लेबर लागता, बाकीचे जे लागता. गोंयकार थंयसर एकटो सुद्दां कामाक ना. सो ही जेन्ना कंपनी ते ऑपरेट करता आनी आमचो मिनिस्टर मिलिंद नायक म्हणटा थंयसर गोंयकार काम करता, जाल्यार हांव ताका चॅलेंज करपाक सोदता, गोंयकार म्हणटा तो कोणूच काम करना. आनी आमी ह्या प्रोजेक्टाक टोटल ओपोज करता. कित्याक कोल आमच्या गोंयान काय यूज जायना. गोंयान येता तो आनी कर्नाटकान वयता. हेजो धूल आमच्या लोकांनी कित्याक खावपाचो? सो हेच्या लागून हांव कितें म्हणटा, तांकां कर्नाटकान मेंगलोर पोर्ट आसा, कितले कारवार पोर्ट आसा, कितलेशे आसा, बाबा तुमचो बिझनस थंय व्हरा तुमी. आमच्या गोंयकारांक कित्याक तुमी सफर करता? आनी एका वटेन आमचो मिलिंद नायक आसा, तो हे सगळ्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करता. डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट करता, आपले कोल लँडिंगाक, कोल हब जावपाकूच सपोर्ट करता. मोल्या प्रोजेक्टाक ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा, ऑफिशियली स्टेटमेंट केला दॅट आय एम इन सपोर्ट ऑफ दॅट. तो कित्याक सपोर्ट करता? फक्त तेजो थंयसर धंदो चलता, तेजो बिझनस चलता म्हणून तो थंयसर सपोर्ट करता. तेजे कित्याक ताका रूल्स लागलेले आसा. तो ज्या हिसपान थंयसर पयशे करपाक लागलेलो आसा आनी मोनोपोली केला पळय, त्या हिसपान तेणें थंयसरले बाकीचे जे लोक आसलेले, पयलीं कशे आसलेले 10 जाण स्टील ओनर आसलेले, सगळे जाण बावडे वांटून घेताले आपल्याक इल्लो बिझनस सगळे जाण. हांगा कितें जालें, हेची मोनोपोली जाला, हो एकटोच थंयसर पयशे करपाक लागलेलो आसा. लोकांक थंयसर बाकीच्यांक कोणाकूच बिझनस दिना. तो मागीर कोलाचेर जावं या तो मागीर आयन ओराचेर जावं. कित्याक तुमकां खबर आसा, लॉकडावनान आमी थंयसर वास्को लॉकडावन जावचें म्हणून मागलेले. जेन्ना फर्स्ट केस जेन्ना वास्को मेळ्ळी मांगोर इला, तेन्ना सुद्दां लॉकडावन जावना. कित्याक आमी 8 दिसाक तरी लॉकडावन कर म्हणलें, ही स्प्रेड जावंक जायना म्हणून. बट ती मागीर आख्खे गोंयभर स्प्रेड जाले लॉकडावना टायमार. बट हो कित्याक लागून लॉकडावन जावना? सीएम स्वता येयलो वास्को म्युनिसिपालिटीन डिस्कशन करपाक. मागीर तो म्हणपाक लागलो आपूण वचून सांगता. बट सीएमान सुद्दां तेजेर डिसिजन घेवना. फक्त कितें पोर्टान काम चलतालें. लॉकडावन जालें जाल्यार पोर्टाचें काम बंद जातालें आनी मिलिंदाक लॉस जावपाचें. तेका प्रोटेक्ट करपाक लागून तेन्ना सुद्दां थंयसर वास्को लॉकडावन जावना. हे हांव दिवपाक सोदतां. संकल्प, थँक्स अ लॉट. हांव परत लोकांक सांगता की आयच्या ह्या शोचेर मंत्री मिलिंद नायकान येवचें अशें आमकांय दिसतालें, पण तांणी सांगलें की ते बिजी आहात, तांकां वेळ ना म्हणून. गंभीर आरोप आसात. आय होप की फाल्यां परां केन्नाय मिलिंद नायक कॅन डेफिनेटली कम. ताणें सांगलां की डॉक्युमेंट सगळे एकठांय करपाक 1-2-3 दीस लागतले म्हणून. आय एम अगेन सेयींग, ह्या 2-3 दिसांनी जाल्यार फुडल्या सप्तकांत केन्नाय मिनिस्टरान हे डॉक्युमेंट घेवन येवचे. कारण जेन्ना विरोधी पक्षाचो एक सिनियर लिडर इतले गंभीर आरोप करता, तेन्ना म्हाका दिसता मंत्र्यांनी फुडें सरून डॉक्युमेंट घेवन ते लोकां मुखार येवपाक जाय. ते आरोप खरे काय फट हें कळपा खातीर हांव
एकच गजाल सांगता की संकल्पाचे आरोप गंभीर आसात. मंत्र्यांनी फुडें सरचें, कारण फुडले सप्तकांक वेळ ना, हें रजाव चलचें ना. आनी तांणी येवचें. वी आर इनवायटींग हिम की येवचे, हे डॉक्युमेंट दाखोवचे आनी जे गंभीर आरोप आसात ताचे पुराव्या सयत खंडन करचें, इतलेंच हांव मागतां. कारण एका कॅबिनेट मंत्र्याचे जेन्ना इतले गंभीर आरोप जातात तेन्ना लोकांक ताजी शहानिशा करप, जावप आनी खरें कितें आनी फट कितें हें जनते मुखार येवप सामकें म्हत्वाचें. हांव ब्रेक घेता ल्हानसो. संकल्प, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग अस. खंयच वचनाकात, रोखडोच परत येता. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार तुमकां. गोंयभर कितें चल्लां तें पळोवया आतां. सगळ्यांत पयलीं आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमकां जॉयन जाता. लौकीक, वॉट इज द अपडेट? प्रमोद आयकपा येता न्हू? या, गो हेड. ओके. कोलाचेरूच पयली अपडेट. आयज सीएम मेळो आमकां उलोवपाक जी एजिटेशन चालू आहा आनी कोलाचे पोल्युशनाचे जे सगळे जाता, सो तेजेर आमी सीएमाक विचारलें पोल्युशनाचे तुमी स्टडी केला काय म्हणून. तेजेर स्टेटमेंट आयज आमकां येयला की तेणी पयलीं सांगलें JSW, अदानी आनी वेदांता हे मेजर कोल हँडल करपी एमपीडीचेर. तितून तेणी कॅपॅसिटी सांगली की 5.2 मिलियन टन सुमार JSW, अदानी सेम 5 ऑड समथिंग, वेदांता लेस देन 1 मिलियन. मागीर ते वेदांताचो हाडटा जो लोकली यूज जाता गोंयान, तो मागीर कार्बनाक आसूं वा दुसऱ्या एका कंपनीक, सो तो लोकली तितलो 1 मिलियन पॉइंटाचे सकयला तो लोकली यूज जाता. आनी JSW अदानीचो कोल हाडटा तो हांगसरल्यान एमपीडीन इम्पोर्ट जाता आनी मागीर तो हांगसरल्यान भायर वयता. सो हे करता आसतना तेणी आतां आपल्या टिमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगला टीम धाडून की तांकां जी परमिशनां दिली कोल्ड हँडल करपा खातीर ती रिविजीट करची, तेंचे कितली कितली परमिशनां आसली ती पळोवची आनी पोल्युशनाचो लेवल तेंच्यांनी स्टडी करचो. म्हणजे कितले पोल्युशन जाता ते कशें हँडल करपाक, तेजो डिटेल रिपोर्ट सीएमान मागला. ते जाल्या उपरांत रोखडेच तेंचे काल स्टेटमेंट केलो की 50% कोल हँडलिंग कमी करतलो न्हू इनिशियल स्टेजीचेर. ते डिसिजन जातले तो रिपोर्ट येयल्या उपरांत. ते जाल्या उपरांत तेंचो दुसरो ऑप्शनल बिझनेस एमपीडीचे स्टार्ट करपाक ऑप्शनल बिझनेस कितें आसपाक शकता, अल्टरनेटिव्ह सोदप चालू आहा. ते जाल्या उपरांत ते इल्लेलो करून कंप्लिटली कोल कमी करपाचो हे तेंच्यांनी अनाउन्स केला की आमी कमी करपाक सोदता, एकदम झिरो करपाक सोदता म्हणून. पयलीं 50% आनी मागीर ऑप्शनल बिझनेस सोदून कमी करपाचेर. प्रमोद सेजाचे सांगता. सेज जो रुरल डेव्हलपमेंट सेज जो 2014 गव्हर्मेंटान कोल हँडलिंगाचेर लायलो. समज 50 रुपया पर टन असो तो सेज आसलो, पण तो खुबश्या कंपनी 25 कितल्यो कंपनी, तितूंतल्या एक 6 कंपन्यांनी भरलो, 19 कंपन्यांनी तो भरूना. तेजो अमाउंट सुमार 208 कोटी जाता आनी आतां तांकां सगळ्यांचो असेसमेंट करून तांकां डिमांड नोटिस्यो इश्यू जाल्या. तितून मेजर डिफॉल्टर हो JSW आहा, जो सुमार 169 crore 81% कोल हँडलिंग तेजे आहा. अदानीचे इतले कोण हँडलिंग दाखयना, म्हणजे जरी तेंची कॅपॅसिटी दिल्या तांकां तितले हँडलिंग ना तेंचे कोल हँडलिंग. सो तेजे तेंच्यांनी जो हे केल्लो डिमांड नोटीस इश्यू केल्ली ती चॅलेंज केल्ली तेंच्यांनी. चॅलेंज करता आसतना तेंच्यांनी सांगलें की आमी जो कोल रोडांतल्यान ट्रान्सपोर्ट करता बाय रोड, तेजेर आमी हो सेज भरपाक जाता, पण बाय रेल करता तेका आमी CGST भरता म्हणपाक लागलो. तो डबल टॅक्सेशन जाता, तो आमी भरचे ना असो तेंचो आर्ग्युमेंट आसलो. कोर्टान आतां आयज हायकोर्टान हे हितून ते डिमांड नोटीस जी इश्यू केल्ली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान गोंयच्या, तिका स्टे दिला आनी नोटिसीस इश्यू केल्या. तेजेर मागीर हियरिंग जातले ते पेटले फुडें कितें जातलें. तेजे उपरांत आनी एक गजाल आयची, काल डिबेट जालो निलेश काब्राल आनी वाल्मिकी आपाचे यांच्या मदीं. तेजे उपरांत आयज आपान वीज आंदोलन जाहीर केला. म्हणजे 1 डिसेंबराकसून ते गोंयभर वीज आंदोलन करतले. 200 मिटिंगो गोंयभर ते घेतले आनी दिल्ली पॅटर्न, दिल्ली मॉडेल जो वीज सकयले 2 स्लॅबांक पयलीं फ्री आनी दुसऱ्या स्लॅबाक 50% रिबेट दिवपाचो जो पॅटर्न तो गोंयान कसो लावपाक जाता ते घेवन ते लोकां मुखार वयतले.
तेजे रिप्लाय करता आसतना सीएमान सांगले की आमी गोंय सरकार कसले कसले स्किमी दिता, लाडली दिता, DSS, गृह आधार, मागीर ते DDSS वा हेल्थ हे आसूं काम दिवन वेगवेगळ्यो इवन भाजी हॉर्टिकल्चरांतल्यान सवाय दिता. हे सगळे जर कंपेअर करपाक वचत जाल्यार दिल्ली पेक्षा आमी खूब फुडें आहा, कंपेरूच करपाक शकना सोशल सेक्टराचे स्किमी भितर अशें सांगलें. आनी तेंचो लास्ट टायम स्टेटमेंट केल्लो की 5,000 डायरेक्ट घरांनी पावता म्हणून. सो तेणी आयज मातशें करेक्शन केलें, तितून सांगलां आपले तेजे म्हणपाचें आसलें की 5,000 रुपया पर्यंतचे बेनिफीट प्रत्येक घरांत पावता वेगळ्या स्किमच्या माध्यमांतल्यान. आणि त्यो जर स्किमी दिल्ली गव्हर्मेंटा कडेन कंपेअर करीत जाल्यार गोंय सरकार खूब फुडें आहा अशें ते म्हणटा. जशें करून लास्ट कोविड अपडेट दिता इतले काल 4 डेथ जाल्ले, आयचे डेथ रिपोर्ट येयलो तो आयज 2 डेथ जाले गोंयान. टोटल डेथ गोंयच्यो 683 जाल्ले आसा. डेली सुमार 1,500 ते 2,000 हेजे म्हणजे टेस्टिंग जाता आनी 100 ते 200 हितून 100 ते 200 अशे पॉझिटिव्ह सांपडटा. एक्टिव्ह केसीस खूब कमी जावन 1,281 इतल्यो जाल्या. थोडे रिकवर जाता तितल्यान ते कमी जाता आनी नवे केसी मेळटा म्हणजे त्याच रेंजीन आहा त्यो खूब दीस जाले 1,300-1,200 हितून आहा. आनी तिसवाडीच्यो केसी पळयतल्यार तिसवाडी, पणजे अर्बन हेल्थ सेंटर, खोर्लीम आनी चिंबेल धरून 200 केसी सध्या एक्टिव्ह आहा. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान मुखार वतां फोंड्या. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट? प्रमोद, पयलीं म्हणल्यार काल मोल्या वायल्ड लायफ सँच्युरीन फॉरेस्टान एक मेजर रेड मारून एक जवळ 4 लाखाचे सायलाची तस्करी जाताली ते धरला. हेच्या पयलीं म्हाका दिसता मार्चान आमी ती बातमी केल्ली की अशें कोण तरी सायला मारतात आनी मुळात व्हरतना मेन रस्त्या वयली झाडां मारून उडोवप आनी रस्तो ब्लॉक करप आनी लोक पावना तेन्ना ते ट्रक भरप आनी व्हरप अशें हे सेगीत चालू आसलेलें. सो ते उपरांत 30 डिसेंबरा एक रेड मारलेली फॉरेस्टान. तेन्ना तांकां अशेंच सायलाचो एक हे मेळ्ळलो, लोड मेळ्ळलो, पण ऑफेंडर कोण मेळोंक ना. सो अननोन ऑफेंडर म्हणून केला. सो काल जेन्ना तांकां 20 नोव्हेंबराक जेन्ना तांकां मेसेज आयली की अशेंच ट्रान्सपोर्टेशन जावपाचें आहा म्हणून तेंच्यांनी नजर दवरून आसलेलें ते. आनी जो ऑफेंडर एक थंय पावलो तेन्ना तेंच्यांनी काल ते सगळे उबारले आनी ते एक मनशाक ताब्यान घेतले तेंच्यांनी सस्पेक्ट म्हणून. जवळ जवळ सायलो 4.25 क्युबिक मिटर आनी हितूर म्हाका दिसता खूब जाण आसा इनवॉल्ड, कित्याक आनीक एरेस्ट जावपाक शकता अशें म्हणून. सो सद्या ताका घेवन ते सगळी चवकशी चालू केल्या तेंच्यांनी. आनी ह्या त्या हेच्यान लोकूय उलयता की हे आतांच कळ्ळें तांकां काय म्हणून, हे चालू आहा म्हणून ह्या दिसांनी. पण इतले व्हडल्या प्रमाणान सायले मारले गेले वता. सो आतां खंय तरी म्हाका दिसता फॉरेस्ट आतांच एक्शन घेवपाक लागले आनी तेंच्यांनी आयज ती एक्शन घेतल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार कोवीड केसीस सद्या रिपोर्ट येवपाचे बंद जाल्या. म्हणजे टेस्टिंग जाता खरें, पण आमकां आमचे कडेन रिपोर्ट पावना. कित्याक म्हणटात ना टेस्टिंग ना आतां जालें सोंपो जायलें म्हणून. पण तशें ना, आयकोंक येता केसीस आसा अजुनूय. सो आनी मेन म्हणल्यार तुळशी लग्न, लोकूय बिंदास पैकी काल बाजार करपाक पावताले भायर, गर्दी ऊस हे ते घेवपाक. सो लोकांच्या मनांतलो भंय थोडोसो म्हाका दिसता कोविडाचो डेफिनेटली. कमी जायत गेल्लो आसा. थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान बार्देजा वतां. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें चल्लां? प्रमोद, कायची अपडेट दीत जाल्यार पयली हेची दिता. आयज हांव आतां सध्या थिवे आसा. थिवे पंचायतीन 96च्यान एक इश्यू आसलो की गार्बेज हाडून एक गांवय वाडो आहा थंयसर बीच एरियाचे म्हणजे कांदोले आनी कलंगूटच्या हॉटेलांची आनी पंचायतीची बीन गार्बेज हाडून ते सॅक्रिफाय करता आनी तो सगळो वास सगळ्या त्या वाड्याक जाता. म्हणून 96 येयल्ले ग्रामसभेक तेंचो बोबाळ आसतालो आनी हें येतालो. आनी आयज तेंच्यांनी मोर्चा घेवन ते गांवांत आतां पंचायतीन येयल्ले तेन्ना ते कोण तो गार्बेज तो ट्रीट करता पळय तेकाय आपयलो आनी तेणें आतां तांकां हें दिलां की आपलो मार्च 31 मेरेन आपलो एग्रीमेंट आहा तो सोंपलो. आपूण हेच्या फुडें आनी आपूण बरोवन दिता की आपूण परत ती गार्बेज बी हाडचो ना. आनी त्या उपरांत तेंच्यांनी एक्सेप्ट जाले ते. पूण इश्यू तेंचो कसो आहा ते म्हणटात की जर येदो व्हडलो हितून कलंगूट येदो व्हडलो गार्बेज प्लांट जालो जाल्यार थंयसरली गार्बेज आमच्या थिवेन कित्याक, आनी हो एक इश्यू तेंच्यांनी हायलायट केले. दुसरी आतां
हेचे कोविडाचे हे जर घेतले जाल्यार सध्या बिचाचेर ट्युरिस्ट इतको वाडलेलो आहा की आनी जावं बाजारान पासून जावं आनी खंय वता आसतना कोणूच सोशल डिस्टन्सिंग ना, मास्क कोण वापरना आनी जशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान बॉर्डरीचेर सगळे जे गोंयच्यान पासून वयतले तांकां थर्मल टेस्ट जावं बाकीचे हे घातला पूण गोंयान जे महाराष्ट्रांच्यान जावं आनी कर्नाटकांच्यान बिंदास येतात ते आनी बिचार जर पळयले जाल्यार एकदम सारके जात्रे भशेन ट्युरिस्ट येयल्लो आहा. तेन्ना कितें तरी सरकारान तेची कितें तरी ठोस उपाय करूंक जावो अशें लोकांची मागणी आसा. जर कोविडाचो हे जर घेतलो जाल्यार कालच्यान आज एक्टीव केसी 281 आहा. भितर म्हापश्यांत 37 आहा, कोलवाळेन 17 आहात, मागीर हॉल्डोणान 23 आहा, शिवोलेन 51 आसा, मागीर पर्वरी 82 आसा आनी कांदोले 71. तेतून म्हापशाचे हे मेळोंक ना. कोलवाळेन आयज 3 केसी मेळ्ळ्या, कांदोले 18 केसी मेळ्ळ्या आनी पर्वरी 8 केसी मेळ्ळ्या. ही आसली आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. पूण 2 इशू. पयलो जे ह्या प्रोग्रामाच्या पयली भागा भितर जालें, गंभीर आरोप एका कॅबिनेट मिनिस्टराचेर एका विरोधी पक्षाच्या लिडरा कडच्यान. आनी हांव परत सांगता, जे डॉक्युमेंट आसात जे सिद्ध करू शकतात की आरोप फट म्हणून, ते घेवन तांणी निश्चितच आमच्या स्टुडियोक जाल्यार आमच्या स्टुडियोक येवचें, ह्या प्रोग्रामाचेर येवचें, जनते मुखार येवचें, मिडिया मुखार येवचें. पूण म्हाका दिसता तांणी येवचें. हांव दुसरो इशू जो आसा जो श्याम सुंदर फडटेन काडिल्लो तो म्हळ्यार सद्याक ज्या तरेन ट्युरिस्ट येतात आनी ज्या तरेन भोंवतात थंय म्हाका दिसता इल्ली गजाली टायट जावपाची गरज आसा. कारण आमचें प्रमाण देंवतना दिसता आनी बाकीची राज्यांक पळयतकीर एक गजाल आतां कळटा की तें चडपाक वेळ लागना म्हणून. हाची जाणीव प्रत्येक गोंयकारांनी दवरची आनी प्रशासनानूय दवरची. इतलेंच सांगता आनी थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.